नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. विश्वजीत आनी आपले मदीं ना कांयच कोफुसांव, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें स्पश्टीकरण. बोगस कागदपत्रां दाखोवन मोटरसायकली चोरपी चोराक पणजे पुलिशेन धरलो. 4 मोटरसायकली केल्यो जप्त, चोर कोल्हापुराचो. खासगी जमीन राखीव रानक्षेत्र म्हणून नोंद करपाक सांगेच्या लोकांचो विरोध. सरकारान काडचो तोडगो, थळाव्यांची मागणी. 2024 मेरेन गोंयभर 100 बंधारे बांदपाची सरकाराची मोख. 20 बंधाऱ्याचे काम सुरू. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली माहिती. दारगळच्या महाखाजन वाठारांतलो तिठो जाला मरणाचो सापळो. लोक भिवन चलयतात गाडयो. आणि संजीवनी साखर कारखान्याच्या VRS घेवपाक भाग पडिल्ल्या कामगारांक सरकारान दिवची हेर आस्थापनांत नोकरी. कामगारांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. मंत्री विश्वजीत आनी आपले मदीं कसलेच कोफुसांव ना. गोंयच्या उदरगती खातीर आमी एकठांय आसात आनी ह्यान फुडें एकठांय आसतले. कोणी तरी मुद्दाम आमचे मदीं पेटोवन घालपाक सोदता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. पैकुळ पुलाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री उलयतालो. उलयता आसतना आनी एक गजाल मुद्दामून तुमकां सांगले की लोकांक दुफळी भाजोवपाचो प्रयत्न करतात. हांव कोण तें म्हणना, मागीर ते म्हणटले आपल्याचेर ओडून घेता म्हणटले. ताचे हांव तितून वचना. बट बरेचशे फावटी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो जावं ते विरोधक हे कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता. आमच्या दोगांयच्या मदीं अशा पद्धतीचे कसलेच कन्फ्युजन ना. राज्याचो विकास हो एकूच ध्यास. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल ज्या पद्धतीत जे आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना विकसीत भारत 2047 म्हणजे देशाच्या फुडल्या 25 वर्सांचो विकास घेवन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फुडें वता तेन्ना आमकांय विचार करपाक जाय की गोंयचो विकास म्हणजे विकसीत भारताच्या बरोबर विकसीत गोंय 2047 कशा पद्धतीत जातले, आमच्या गावागावांतलो विकास कशा पद्धतीत जातलो हे लक्ष दवरून आमी काम करीत आसा. मागीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आसतले वेगवेगळ्या गावांतल्यान हे विजन दवरून म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक हांगा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर सातत्यात आमी काम करता. पणजे पुलिसांनी एकल्याक रेंट बायक प्रकरणात अटक केल्या. बनावटी कागदपत्रां दिवन रेंट अ बायक घेवन पळून गेल्ल्या कोल्हापूरच्या सद्दाम जमादार ह्या 32 वर्साच्या दादल्याक अटक केल्या. पुलिसांक हाची म्हायती मेळटकीच पुलिसांनी ताका अटक करून ताचे कडल्यान 4 दुचाक्यो जप्त केल्या. Panaji police station under the leadership of Nikhil PI and SDPO Sudesh. Today we have arrested Mr. one Saddam, son of Kalbuddin Jamadar. Basically ये रहने वाला है कोल्हापुर का. He is actually from Kolhapur and he comes to Goa और forged लाइसेंस और ID कार्ड्स दिखा के रेंडे बाइक शॉप से व्हीकल्स लेते थे एंड देन आफ्टर दैट ही विल गो अवे फ्रॉम गोवा विद दिस व्हीकल्स एंड फिर अपना कोल्हापुर में जाके फेक ID बनाए OLX में ये बेचते थे. तो इनसे हमने अभी 5 व्हीकल रिकवर किया है. सांग्यार रान खात्यान लोकांच्यो खासगी जमिनी राखीव रानक्षेत्र म्हणून नोंद करपाक सुरवात केल्या. पूण दानोळे वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकाराक खर विरोध केलो. ह्यो जमिनी खंय पर्यावरणाचे दृश्टीत संवेदनशील वाठारांत येतात ताकाच लागून तांची राखीव रानक्षेत्रांत नोंद केल्ल्याचो दावो रान खात्यान केला. पूण थळाव्या लोकांक हें कशेंच मान्य ना. देखून सरकारान हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी ताणें केल्या.
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पयर आमची एक 15 दीस फाटी आमची प्रायव्हेट जमनी वय केली ती काढून उडयली. त्यानंतर फॉरेस्ट म्हणपाक लागले की जमीन आपल्याली. तेन्ना आमी ताजेर डॉक्युमेंटाचेर विचारलें तर फॉरेस्ट म्हणपाक लागलो की 110 नंबर जो पळय आसा विलेज कळम तो टोटल म्हणपाक लागलो रिजर्व फॉरेस्ट. आमी ताका विचारलें की 110 नंबर जो पळय आसा तो 110/1 ते 110/41 ही सगळी प्रायव्हेट लँड. तातूंत टेनंट आसा जे आमचे गांवचे लोक ती रोयतात आनी 110/39 जो पळय आसा तो हें देवूळ जें फाटल्यान दिश्टी पडटा. आमी म्हणलें की ही जमीन जी पळय आसा ती रिजर्व फॉरेस्टाक कशी वचूं शकता जेन्ना जमीन टोटल आमचे कडेन आसा. त्यानंतर आमी ताका विचारलें की फाल्यां अशें म्हणया की हें जर रिजर्व फॉरेस्टान गेलें जाल्यार मुखार ताजेर कितें जातलें. तर फॉरेस्टा म्हणण्या प्रमाणे की फाल्यां आमकां तातूंत भितर कसली एक्टिविटी करपाक मेळची ना आनी रिजर्व फॉरेस्टाचे जे पळय कितें कायदे आसा ते आमकां लागू जातले. पूण आमचें म्हणणें अशें आसा की आज जर आमची जी जमीन इतली वर्सां पयलींची जमीन आमचे कडेन आसा ताजी भायर जी देवळां इतली वर्सां साकून आमी जी चलयतात ती देवळां जर आज रिजर्व फॉरेस्टान गेली जाल्यार ताजेर आमकां मागीर मुखार कितें जातलें हाजेर लोकांनी विचार केलो आनी आमी म्हणलें की हो एक विशय जो आसा लोकां मुखार घेवन या आनी हाजेर सरकारान आतां हाजेर तोडगा काडपाची गरज आसा. प्रत्येक फावटीक आमी वचपाची आंदोलन करपाची रिजर्व फॉरेस्ट म्हणलें किंवा इको सेन्सिटीव झोन म्हणलो किंवा बाकीचे विशय म्हणले आंदोलन केल्या शिवाय म्हाका दिसता की हातूंतल्यान कांयच मार्ग मेळना. न्याय जातलो म्हळ्यार कितें आसा आमची दोतोरा माध्यमांतल्या दोतोरा थ्रू कळ्ळें की ही जमीन रिजर्व फॉरेस्टा केले कडेन आसा अजून हें जालें ना इन्क्लूड केलें ना पण हेजी चालू आसा तेंचे. तर आयज आमी कितें म्हणटा ही देवळा फाटल्यान आख्खी जी जमीन आसा 110/1 ते 41 ही आख्खी जमीन आसा ती पयलीं साकून आमगेले जाणटेले कसयताले हांगा शेत उशेल रयले. आतां काही काजू आसा हें आसा सगळें आसा पण आयज रिजर्व फॉरेस्टा पडल्यार कितें करपाचें आमकां खबर ना. त्या खातीर आमी दोतोराले हेल्प घेता. आयज दोतोरान जशें म्हणटा तशें आमदारान आयज इनिशिएटीव घेवन ही 110 ते 141 आसा पळय ते काडून उडोवची. कितले तुमचे काजू कशे आमची काजू आसा एक 1000 काजू आसा त्यो सुद्दां रिजर्व फॉरेस्टा जर घातल्यो जाल्यार आमी करपाचें कितें. 2024 मे मेरेन शेतकऱ्यांक उदका पुरवण करपाच्या हेतान गोंय सरकारान 100 बंधारे बांदपाची मोख दवरल्या. हातूंतल्या 20 बंधाऱ्यांचें काम सुरूय जालां अशी माहिती जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्या. पावस पडिल्ल्यान धरणांनी मुबलक प्रमाणात उदकाचो साठो उपलब्ध आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. ल्हान ल्हान बंधारे पर्टिक्युलरली इरिगेशना खातीर आमी 100 बांदपाचे थारायल्ले आसा. आतां पर्यंत सादारणशें 20 सुमार काम सुरू जाल्लें आसा. 20 हय बीच एरिया ऑल ओव्हर गोवा एक्सेप्ट तुगेले वास्को बाकी सगळे कडेन सुरू जाल्ले आसात. आनीक टार्गेट दवरला की 2023 डिसेंबर किंवा 24 तुजे हे पर्यंत केन्ना मे पर्यंत हे आमचे 100 जावचे. आणि ईच बंधारा हाऊ मच वॉटर रॉ वॉटर इट डिपेंड्स ऑन द सायज ऑफ नाला व्हडलो आसलो जर जायत चड उदक उरता. नाला जर ल्हान आसलो उदक कमी उरता. बट यू विल सी टू दॅट इट केटर्स टू दॅट एरिया. ऑफकोर्स इतले ताका लागून तर बांदप ते. ओके बंधारे बांदपाचे कारण त्या सभोवतालची एरिया शेतकारी जे आसा फार्मर्स आसा बागायती आसात तांकां उदक मेळचें. धारगळ वाठारांत महाखाजन हांगासर एक धोकादायक अशें जंक्शन जालेलें आसा. एका वटेन अशें उक्ते गटार आसा दुसऱ्या वटेन उक्ते आशिल्ले चेंबर आनी तिसऱ्या वटेन राष्ट्रीय महामार्ग आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान वतना केन्नाय अपघात जावपाक शकता. ह्या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्याक लेगीत कळीत केल्ले पूण कोणेच हो विशय काना मनार काय घेवंक ना. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करतात. पायपलायन बी चेंज केल्या. ते पायपलायन चेंज केल्या तेजे जे ड्रेनेज वॉल बी आहा तेजे ते चेंबर बांदपा जाय ते बांदूंक ना तेजे खातीर. आनी हो 90 डिग्रीन शार्प टर्न असल्या कारणान एक तर फुडें गेले जाल्यार फुडें ड्रेनेज गटर आहा गटराची ताका स्लॅब घातलेले ना गटरान वचूंक शकता. नाजाल्यार पयलीं जर टर्न मारून घेतलो जाल्यार गाडी फाटल्यान चेंबरान पडूंक. सो तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो बेगीतले बेगीन. तुमी कोणाक बी कळयल्यार हायवेक कळयले. हायवे म्हणटात ते तेंच्यांनी अजून हँड ओवर करूंक ना. PWDक हँड ओवर करूंक ना ते खंयचे तरी कंपनीन ते. आनी कंपनीक आतां म्हणल्यार खंय सोदपाक वयतलो म्हणल्यार आमी हायवेक केले. मागीर ते इंजिनियरांक फोन केलो ते आतां इंजिनियरान सांगता पळयता करता म्हणटात ते. पण हांगाच्यान खंय थंयच्यान फुटबॉल खेळतात ते. ताका विचारल्यार ताका सांगता तो विचारल्यार ताका सांगता अशें करतात.
संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या 177 काम करप्यांक स्वेच्छ निवृत्ती दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या निर्णयाक तांच्यांनी पुराय विरोध केला. कर्मचाऱ्यांक सरकारान स्वेच्छ निवृत्ती दिवची न्हय, ताच्या बदला हेर कंपन्यांनी तांकां काम दिवचें. जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर पद्दतीन काम करपी 79 कामगारांची 6 म्हयने मुजत वाड दिवची आनी कामगारांचे आदले पयशे बेगोबेग फारीक करचे अशी मागणी आयटकाचे फुडारी क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेका हाणें सरकारा कडेन केल्या. आमी जो युनियन जो आसा AITCचो आनी संजीवनी साखर कारखान्याचो ह्या आमची चरित्रा जर पळयत जाल्यार आमचें दुसरें सैम म्हणल्यार चळवळ. आमच्यो USP युनिक सेलिंग पॉयंट तोय म्हणल्यार स्ट्रगल. आमी स्ट्रगल करतालेच, आमी चळवळ करतालेच, आमी कांय हात पांय पांगरून वगैरे रावचे ना. पण त्याच बरोबर जे पळय सत्तेधारी ताकती आहात आनी व्यक्ती आहात त्यांच्या लागीं नटमस्तक जावन आमी मागणी करताले न्ही. कित्याक करचे ना? कित्याक आमकां प्रेस्टीज म्हणलेली ना, आमकां गर्व ना, आमकां जाय आमचो प्रतिबिंब जावन आसा कामगारांचे हित आनी ताका लागून जे स्टेप काडपाक जाय, जे उपाय काडपाक जाय ते सगळे आमी करतले. देव बरें करूं म्हज्या भावा, तुवें यो उगडास केलो म्हाका. कित्याक 2 वर्सां फाटीं सरकारान सांगलेलें ह्या कामगारांक PWD आनी इतर खात्यांनी घालता म्हणून. घालतलो जाल्यार आमकां प्रपोजल दिलो, आमी कामगारां फुड्यान दवरून कोण ना म्हणटा. कित्याक आमकां जाय तांकां बऱ्या स्थानार पावयल्ले, बऱ्या जाग्यार पावयल्ले. आनी जर सरकाराक कामगारांची गरज आहा, हे सगळे आमच्या भुमीचे पुत्र सगळे भूमी भयणी आमच्यो, भूमी भुरगीं आमची सगळे भूमिपुत्र हे आमचे गोंयचे ह्या मातयेचो वास असलेले, परमळ असलेले हेंकां नोकरी मेळपाक जाय न्ही. आनी आमी ते बरें करूं म्हणटा, तुवें उगडास केलो म्हणून. मोपा आंतरराष्ट्रीय मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर चॅक इन सुविधा सोयीस्कर जावची ह्या हेतान GMR कंपनीन सेल्फ सर्व्हिस बॅग ड्रॉप्स अँड कॉमन यूज सेल्फ सर्व्हिस ही सेवा विमानतळाचेर सुरू केल्ली. ह्या सेवेक प्रवाशां कडल्यान बरोच प्रतिसाद मेळटा. ह्या तंत्रज्ञानाक लागून बॅगांची रोखडीच तपासणी जाता आनी नियोजीत विमानांत ते कांय वेळा भितूनच पावतात, देखून प्रवाशांचो वेळ वाटावता. आतां मेरेन मोपा विमानतळाचेर सुमार 52% प्रवाशांनी हाचो वापर केला अशें GMRन सांगलां. Or type your PNR number. Choose bag tag and click print. Attach it to your bag. Place your bag on the belt and you're done. जयेश नायक मरण प्रकरण बरेच तापपाक लागला. जयेश नायकाक अपघातान मरण येवंक ना, जाल्यार घातपात करून ताचो खूनूच केला असो दावो ताच्या फॅमिलीन केला. तशेंच पुलिसांच्या निश्क्रियतेचेर तांच्यांनी बोट दवरला. ह्या बाबतींत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकाक प्रश्न केल्लो तेन्ना तेणें सांगलें की ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी चालू आसा आनी चवकशी जाल्या उपरांत खरो कितें तो निश्कर्श लागतलो. इसमें we have already registered cases, 2 cases registered हैं. So we are going detail into that, and if at all if there are any other angles, necessary legal actions will be. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण दक्षिण गोंयचो जिल्लो अधिकारी अश्विन चंद्रू आणि नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सोनसड्या वयल्या कोयराच्या डंपाची पळोवणी केली. सोनसड्या वयल्या कोयर प्रकरणाची सुनावणी चालू आसा. ह्या संदर्भात फाल्यां सोनसड्या विशींचो अहवाल जिल्लो अधिकारी अश्विन चंद्रू उच्च न्यायालयात सादर करतले. Direction in the Sonsodo waste management plant based on some complaint. High Court has asked the district magistrate to go see the plant from disaster management point of view. So we have just come and observed the plant. So we'll file our reply to the court tomorrow. We'll gather all the details, we'll put up a report and submit it to the court first and then we'll brief you. अखेराक पैकूळ पूल तयार जालो.
उटंगराच्या पावसाक लागून पैकूळ वाठारांत हुंवार आयिल्ल्यान हो पूल व्हांवन गेल्लो. 9 म्हयन्यां भितून पैकूळ पुलाचें काम पुराय जालां. तशेंच आतां सावड्ड्या वाठारांत फुडल्या 2 म्हयन्यां भितून बुनयादी फातर घालून काम सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पैकूळ पुलाचें उक्तावण केले उपरांत उलोवप केले. ह्या वेळार थळावो आमदार विश्वजीत राणे, पर्येचे आमदार देविया राणे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खोस भोगता की ज्यांचे भाषण सत्तरीचो विकास हो एकूच ध्यास हो दोळ्यासमोर दवरून सातत्यान सत्तरीचो विकास करपा खातीर तुमच्या मदीं झडपी गेली 17 वर्सां कंटिन्युअसली साहेबाच्या फाटल्यान सत्तरीच्या विकासा खातीर काम करपी बाब विश्वजीत राणे हांच्या खातीर आयज तो ब्रीज तुमकां मेळ्ळा. ब्रीज जेन्ना मोडलो, तुटलो, व्हांवून गेलो त्याच्या वेळार बऱ्याच जाणांक दिसलो की भंय दिसपाक लागलो. म्हाकाय विश्वजीत राणेन सोमतो तेन्नाच फोन केलो. हांवें ताका सांगलें भिवपाची गरज ना म्हणून. आमी रोखडेच ब्रिजाचे फावंडेशन स्टोन घालुया आनी नवीन पूल पैकूळकारांच्या खातीर बांदुया. आनी तेंय तुमकां सांगता इन रिकॉर्ड टायम 9 म्हयन्या भितर आमी ब्रीज कंप्लीट केला. 9 म्हयन्या भितर तुमची टेम्पररी अरेंजमेंट आमी म्हाका दिसता आमच्या WRD ब्रिजा वयल्यान टेम्पररी अरेंजमेंटूय बी तेन्ना आमी केल्ली. सातत्यान बाब विश्वजिताची दुसरी डिमांड आसा की सावर्ड्या मतदारसंघातलो सावर्ड्या गांवांतलो ब्रीज जावपाक जाय म्हणून. सावर्ड्या गांवांतलोय ब्रीज आमच्या प्लॅनिंग स्टेजीचेर आसा. येता त्या 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर आमी टेंडर करपाक शकतले आणि फुडल्या 2 म्हयन्या भितर ताचो फावंडेशन स्टोनूय बी लायतले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी सोमारा नंदनवन फोंड्याच्या 11 kV पावर ट्रान्समिशनाच्या लायनीच्या सँक्शनालयाचो रिमोट कंट्रोल लॉन्च केला. पयलीं एरियल बंच केबलाच्या बाबतींत दुरुस्ती खातीर फिडर बंद करतना पुराय लायनीक वीज कापून उडोवची पडटाली. आतां सँक्शनालायझराच्या वांगडा पुराय लायन बंद पडचे बदला फक्त एक लायन बंद जातली. फक्त SMS टॅप केल्या उपरांत हो स्विच जो आसा तो चालू उरतलो आनी बंदय करूं येता. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयान हें साधन तयार केलां. एक म्हणजे आता जो बंच केबल एरिया जे आमचे आसा ती ऑलमोस्ट जवळ 245 किलोमीटर आसा. ह्या बंच एरियान जी केबल आसा त्या केबलीत खंयी जर फोल्ड जालो जाल्यार आमकां ती सगळे कडेन पळोवची पडटा. म्हणजे ज्या समज एक 25 किलोमीटर बंच एअर आमी केबल घातल्या आनी खंयी एक कडेन जर फोल्ड जालो जाल्यार आमकां ती 25 किलोमिटरूय चॅक करची पडटा. बिकॉज ऑफ दीस आमचो प्रॉब्लेम कमी जाता. ज्या कडेन जी गोश्ट घडटा ती आमकां कळटली. एका फिडराक सादारण 25 ट्रान्सफॉर्मर आसता. त्या 25 ट्रान्सफॉर्मर आमी कितें करता एक फिडर बंद केले बरोबर 25 ट्रान्सफॉर्मर गेले थंय सगळे कडेन काळोख जालो. एक फिडर बंद केले बरोबर तो आमकां करपाक लागलो. आमी हे आमकां डिटेक्ट जाले बरोबर जितले ट्रान्सफॉर्मर आमकां बंद करपाक जाय तितलेच ट्रान्सफॉर्मर बंद करपाक येता. फिडर बंद करपाची गरज ना. आज आमचे कितें जाता एक कडेन खंय जर 50 किलोमिटराचेर 10-15 ट्रान्सफॉर्मर आसता जाल्यार आमकां ते सगळे ट्रान्सफॉर्मर बंद करून मुखार चॅक करचे पडटा. ते आमकां करपाची गरज ना.
एक जातलें तातूंत सेव ऑफ टायम जातो. सेव ऑफ टायम कितें जे गोश्टी एक तास लागता, 2 तास लागता, ही गोश्ट आमकां 5 मिनटांत कळटली. फुडले 5 मिनटांत आमी त्या इंजिनियराक कळटले आनी ताजे फुडले 5 मिनटांत वी कॅन स्टार्ट करप. But don't you think so तितून रिस्कूय आसा because this is an SMS service and what about the hacking? It is not a risk. It will go to each and every engineer as per तांणी जें कितें सांगलां त्या फोनार नंबर त्या फिडराचे जितले इंजिनियर आसतले ते स्टेशनार जे बशिल्ले आसतले तांकां सगळ्यांक त्यो मेसेज वतले. म्हादेव उदका प्रकरणात गोंयांत कर्नाटका आड खासा याचिका दाखल केल्या. ह्या याचिके वयली सुनावणी 28 नोव्हेंबराक जातली. गोंयच्या मुख्य रान संरक्षकाक सुनावणे वेळार हाजीर रावपाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. अबकारी घोटाळो आनी मांडवी न्हंयेत तरंगपी अस्थापनाक दिल्ले बेकायदेशीर सोरो परवाने हाचेर कागाळ करून कितलेशेच दीस जाले. अबकारी घोटाळ्यांत आशिल्ले अधिकाऱ्यांचेर आजुनूय गुन्यांव नोंद जावंक ना. फटकरी स्टॅम्प वापरून हो घोटाळो जाता हाचे वयल्यान दिसून येता की मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लेगीत ह्या घोटाळ्यांत हात मेळवणी करून आसा. समाज वावुरपी संजय बर्डेन असो आरोप केला. जर 8 दिसां भितून कसलीच कारवाय जावंक ना जाल्यार मुखेलमंत्र्याक कोर्टात व्हरपाची शिटकावणी संजय बर्डेन दिल्या. एका वर्सा पयलीं हे एक्सायज डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी जे मांडवी रिवरान जे बोटी ज्यो आसात यॉट्स ज्यो आसात ल्हान ल्हान बोटी आसा आनी ते बोटीचे भितर लिकराचें परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून तेजेर कंप्लेंट घातलेली आसा. 1 वर्स जालें. आतां म्हाजे कंप्लेंटीक जवळ जवळ 22 दीस जाले. तर हो गव्हर्मेंट आयज मुख्यमंत्र्या कडेन जे डिपार्टमेंट जे एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा आनी पुलीस डिपार्टमेंट आसा विजिलन्स तेजेच कडेन आसा. पूण जालां कितें हेंच्यांनी चोरूंक दिवपाचें. चोर हेंकां कोण तें खबर आसा. सांगपाचो तापतेऱ्यो म्हणजे कितें हेंकां चोर कोण तें खबर आहा. पोलिसांकूच चोर खबर आसा. हांगा चोर पोलीस जाले आनी पोलीस चोर जाल्लेल्या अशें तरी आमकां दिसता. चोर पोलिसांचो खेळ चालू आसा. आमी कंप्लेंट जर दिले सर आयज जर खुनाची केसी चालू आसा मर्डराची केसी हेजे बलात्काराची केसी आहा पोलीस सिरियस कित्याक लागून ना. हांव जो खाकी ड्रेस आमी घालता पोलिसांक खाकी ड्रेसाक वालोर आसा मरे. गोंयच्या सगळ्या पोलिसांक आमी विचारता आयज कोणाचे प्रत्यक्ष आरोप करिना. तर गोंयचो सीएम हो आयज गोंयची दिशा खंय व्हरता गोंय खंय व्हरता कित्याक लागून जर तुमचे कडेन कंप्लेंट दिल्ल्या परत कायद्या प्रमाणे जर परमिशन लिकराक दिवपाक जर ना मांडवी रिवरान जे बोटीचेर तर आयज पासून तेजेर तुमी एक्शन कित्याक लागून घेना. तर परत हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता जर तूं 8 दिसां भितर हांव स्ट्रेट फॉर्ड सांगता गोंयचो सीएम म्हाका खबर ना. आमी ऑनरेबल हायकोर्टान जर गेले जाल्यार गोंयच्या सीएमाक हायकोर्टान उबो करूंक गावतले म्हाका खबर ना. तेतून जर आमकां जर कितें जर आसा वाट जर आसा तर गोंयच्या सीएमाक हांव गोंयच्या जनतेक सांगता गोंयच्या सीएमाक हांव ऑनरेबल हायकोर्टा समोर हांव उबो करतलो. कदाचित तुमी म्हाका पिसो म्हणू शकता आवटो म्हणू शकता कित्याक लागून गोंयचो सीएम हेंकां आडोवन धरता. डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा. तर आमी अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता जे डिपार्टमेंटाचो फायदो घेता गव्हर्मेंट स्टॅम्प गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यू येवपाक जाय एक्सायज डिपार्टमेंटाक. तर तुजो एक स्टाफ बँकीचो एक रबर स्टॅम्प तयार करता बँकेसून चलन भरूंक जाय ते स्टॅम्प तयार करता आनी ते स्टाफाक जर तुमी आयज पासून FIR करिना म्हणजे गोंयच्या सीएमाचो हात आसा असो सिद्ध जाता. हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता तुका 8 दिसाचो टायम. आज तारीख कितली आज 10 तारीख. तुका मरे येता ते शेनवार पासून हांव तुजी वाट पळयतलो जाल्यार हांव तुजेर गोंयच्या सीएमाचेर सांगता स्पश्ट सांगता गोंयच्या सीएमाचेर पणजी पोलीस स्टेशनाचेर हो तांकां हेल्प करता म्हणून हांव पोलीस कंप्लेंट दितलो ही 100%. वास्को शारांतले कोयराचे डार्क स्पॉट्स क्लियर करपाच्या कामाक वास्को नगरपालिकेन सुरवात केल्या. डार्क स्पॉट्स आशिल्ल्या वाठारांचेर परत परत कोयर उडोवप्यांचेर फुडारात कारवाय करतले अशी म्हायती दाजी साळकारान दिल्या. तशेंच ह्या वाठारांत CCTV वरवीं पाळत दवरतले. नितळसाण दवरिल्ली ना जाल्यार दुयेंसां पातळपाची भिरांत उप्रासतली. पालिकेन हें पावल उबारलां अशी म्हायती दाजी साळकारान दिल्या. खुबशे कॉन्सिलरांनी डार्क स्पॉट्स क्लियर केल्या पूण थोडे डार्क स्पॉट जे वास्कोन आसा म्हणजे हो एक धरा नाजाल्यार वांडामुरी कडेन धरा हे खूब आसा म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आसा. सो आमी सगळे आज येवन हांगा कॉन्सिलर ओपी नाजाल्यार बाकीचे विलेज देविता आयिल्ले ह्या वार्डाचे कॉन्सिलर तांकां सगळ्यांक घेवन आमी एक जॉयंट एफर्ट करपाक पळयता आनी
हांगा बरो बेंचीस घालप ती ब्युटिफाय करप एरिया तेन्ना ते ब्युटिफाय करता लोकां कडेन वचून तांकां रिक्वेस्ट करप की कचरो हांगा उडोवपा नाका तांचे प्रॉब्लेम आयकून घेवप ते कित्या खातीर हांगा उडयता हे सगळे करून म्हणजे लोकां खातीर एरिया हो तुमी पळयता एक बिझियस्ट जंक्शन आनी हांगा बस स्टँडूय आसा पूण इतली घाण आसता हांगा दीस रात आमचे म्युन्सिपालिटीचे पसून म्हाका दिसता लेबर सगळे हांगा येवन इतलो कचरो जाता आनी तो डेलीच्या बेसाचेर जाता म्हाका दिसता की आज जेन्ना डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसा अशे डार्क स्पॉट जावपाय ना ते आनी हाजे फुडें जावचे न्ही पूण आमी सगळ्यांनी एक जॉयंट एफर्ट करता आनी बऱ्यांतले बरें हांगा एक ब्युटिफिकेशन करून तांच्योय कितें प्रॉब्लेम जाता त्यो आयकून घेवन कचरो रस्त्यार येना हें पळोवपाचें वयर म्युन्सिपालिटीचे कलेक्शन सेंटर्स आहा थिंगा चडशे जावपा लागले बिकॉज हे जे हांवे कलेक्शन सेंटर आहा सो हेच्या खातीर कितें सोल्युशन काडपाक जाय आनी सेग्रिगेशन करप कितलें गरजेचें सगळ्या कडेन कलेक्शन सेंटर आसात म्हणून हांगा कितें जाता लोक हांगा हाडून उडयतात ते कलेक्शन सेंटर एक पार्ट जालो पूण हांगा लोकूय हाडून उडयता लोक हाडून उडोवपाचें बंद करप आमी कलेक्शन सेंटर पडतो फूल पॅक करून म्हणजे तो कोणाकूच दिसना नाल्यार ताजो वास येता भायर ही सगळी काळजी ह्या फर्स्ट पायलट प्रोजेक्टान आमी घेतात म्हणून हांव लोकां कडेन विनंती करता जे घाण जाता ते फाल्यां दुयेंस जातलें आनी कितें जातलें तें आमकांच बादतलें हांगा तुमी पळया बस स्टँड हांगा आसा आनी हांगा इतलो कचरो आतां तरी कांय ना जाल्यार इतलो कचरो जातालो तो आमकांच वायट त्या खातीर म्हाका दिसता हो स्पॉट ब्युटिफाय करप खूब गरजेचो आशिल्लो त्या खातीर आमी हो एक इनिशिएटीव घेतला आमी जेन्ना काम स्टार्ट करतले आमी सगळे लोकांक अपील करतले बिल्डिंगेंतले जावं त्या गल्लींतले जावं आमी हांगा CCTV आमचो कॅमेराय आसतलो तशेंच आमी वॉचमॅन हांगा दवरपाचो पयलो सिन्स जो पायलट प्रोजेक्ट हांगा दवरतले आनी सगळे लोकां कडेन वतले कित्याक पयलीं आमी फायनींग करपाक सोदना लोकांकूय आनी लोकां खातीर बऱ्याकूच हें हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेंच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबर म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.